मोगाच्या न्हू आनी एक भयण बॉम्बेत हांव ती साक्षीता ती काजर जाल्ली तिका भुरगीं नातली आनी घोव बेगीनच मरण पावलो आनी तिका एक सरपण बगतलें जायती निराश जाल्ली देजस्पर जाल्ली तिका बगतलें खंय राती कोणी येवन तिच्या गोमट्या धरता म्हणून आनी तिका बगतलें की कोणी येवन तिच्या आंगार पडोन मारता तिका म्हणून भिरांत दिसतली खंयची तली तिका थोडे पडेन कितें कितें वास येतलो रुमान आनी तिका थोडे पडेन हात पांय बांदून गेल्ल्या बरें जातलें खंय थोडे पडेन रुमांत कसलो कसलो आवाज येतलो खंय तितल्यार तिका दैवीक रित्र मंदिराचें आराधन आनी मिसाचें बलिदान ऑनलायन पळोवंक तिका मेळ्ळें तशेंच दिव्य वाणी लायव्ह मागण्याचे कार्यक्रम तिणें ऑनलायन पळोवंक सुरू केलें आनी ताच्या उपरांत घरांत दवरून तिणें धिंबयेर पडोवन हात वयर करून देवाक अर्गां आनी होगलाप दिवन देवाचो आधार मागून सुरू केलो तितल्यार ती म्हणटा तिका तिच्या जिवितांत नवें बोळ आयिल्लें नवें सकत आयली तिका दीस आनी रात देवाचें हाजीरपण अनुभव जालें आनी ताच्या उपरांत तिका बरें काम आसलें बरी शिकलेली मनीस ती परतून पयलेंचें काम बरें करूंक लागली तेज्या कंपनीचे ऑफिसाचे सयत अजा पावले खंय ती बरी काम करतली पयलें मोदें तिचें काम इतलें बरें नासलें की तिका थंयसर सस्पेंड करचे रावले डिसमीस करचे रावले पूण आतां तिचे बॉस तिचे मॅनेजर तिच्या सांगाता आसचे आतां सकला काम करचे आनी उरलेले टीम मॅनेजर सगळे म्हणटात की कितले आपुरबायेन तूं काम करता कितली जाणवाय आसा तुका कितली देणी आसात थोडे दीस थोडे म्हयने थोडे वर्सां खंय गेलीं ती मदेगात आनी तितल्यार ती आमकां फोन कर म्हणटा ओय देवसरान सैतानान म्हज्या जिवितांत येवन म्हजें जिवीत पिड्ड्यार करून सोडलें देवसरान खोटेपणाच्या सक्तेन म्हाका धरणीक शेवटिल्लो हांव मोर्चार आसली हांव मरणाच्या तणीर आसली देवान म्हाका नव्यान रुपीत केलें देव बरो दीस तुमकां समेस्तां देवाच्या विशेष कृपेचो दीस हांव मागतां दिव्य वाणी लायव्ह कार्यक्रम मोगाचे न्हू आमकां सांगाता हाडटा ह्या मागण्याच्या कार्यक्रमा वेळार तुमकां विशेष दैवीक आशिर्वादां आनी बेसांवां आनी कृपे देणी हांव मागतां बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन सोम्याचे नांवी आमचो आधार ताणें रचला सर्ग आनी संवसार सर्वेस्परा आयक म्हजें मागणें आनी म्हजी बोब तुज्या मुखार पावोवन दी सर्वेस्पर तुमचें सवें आसो तुमचें सवें आसो भोव मोगाचें न्हू एक गीत गावन सम्याच्या हाजीरपणांत आमी प्रवेश जावया बेसायदाच्या तळ्या कुशीन कुरड्याक दिश्ट दिल्लोलो मरण पावल्ल्या लाजराक जिवंत करून उठयलोलो बेसायदाच्या तळ्या कुशीन कुरड्याक दिश्ट दिल्लोलो मरण पावल्ल्या लाजराक जिवंत करून उठयलोलो तोस्सू सोमी तोस्सू जेसू तोस्सू सोमी तोस्सू जेसू हरसुया जेजुराया हरसुया जेजुराया हरसुया जेजुराया हरसुया जेजुराया भोव मोगळा सर्गींचे बापा तुजे एकल्याच पुता सोम्या जेसू क्रिस्त थंय तुवें आमचो मोग केलाय तुज्या पुता जेसू क्रिस्तचें आराधन कर ताका आमी सोमी म्हूण वळखत आसतना बापा तूं आमकां सर आशिर्वादांनी कृपे देण्यानी भरताय दिव्य वाणी लायव्ह ह्या मागण्याच्या कार्यक्रमांत भागीदार जावच्या सर म्हज्या भावा भयणीचेर सर विक्षकांचेर आशिर्वाद घाल बापा तांच्या हर एका गरजांनी पाव दुखां गळोवन बापा तुजी सर्गींची दारां बडोवन मागोन आसात तांच्या गरजांनी पाव बापा तांची पिडा गूण कर तांचे कश्ट हळ कर तांच्या समस्या परिहार दी तांकां वेडो गेल्ल्या सर सांकळींतल्यान जाळांतल्यान तूं तांकां सुटका लाभय बापा तांच्या जिवितांत असलो अंधकार काळोख पयस कर सूख आनी संतोश शांती आनी समाधान आशिर्वादां आनी बेसांवां आनी चड अभिवृद्धी आनी ग्रैस्काय तांकां फोव कर आनी विशेश जावन बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्त थंय पातकांचें बगसणें आनी तुजे सासणाचें साल्वसांव हरी एकल्यानी जोडेशें कर हें आमी मागता सोम्या जेजूचे नांवी जो तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याचे एकपणान जी येता आनी रासवट चलयता सासणाच्या सासणाक आमेन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया होजान्ना भोव मोगाच्या न्हू तुमी सगळीं कशीं आसात दिव्य वाणी लायव्ह कार्यक्रम आमकां सगळा संवसारभर आमकां सांगाता मेळयता आमी सांगाता मेळोन मोगाच्या न्हू देवाचें आराधन कर देवाची स्तुती गावन ताजो उपकार भोवण ताज्या हाजीरपणांत जियेत आसतना सर्गीचे हर एक आशिर्वाद हांव आनी तूं जोडून आमी
घेता तर म्हाका न्हू देवाचें उतर आयकूंक की आमी तयार जावया. पळयत पुस्तकांत सर्वेस्पर देव आमकां बसयता, तो आमच्या सांगात आसतलो म्हणून. सदांच तो आमच्या सांगात आसा संवसार सरा पर्यंत. एक घडी सयत मोगाचें न्हू तो म्हाका तुका सोंड घालिना, सांडून घालिना. ताणें म्हाका तुका बसयलां. हांवें तुमकां म्हज्या ताळव्या हाताचेर खांतयलां. तुमचे वणदी सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार आसात. Isaiah chapter 49 verse 16. इसाया प्रवादीचो बूक 9 वर 16 वळ. तुमचे वणदी म्हज्या दोळ्या मुखार आसात. म्हणजे मोगाचें न्हू म्हजें तुजें रोपणें, म्हजें तुजें अस्तित्वच देवा बापाच्या ताळव्या हाताचेर आसा. निरंतरी देव बाप म्हजेर तुजें दीस घाल आसा. तो आत्म्या रुपान येता देखून न्हू देव आमकां दिसना, पूण मोगाचें न्हू आमी देवाक दिसता. मात न्ही देव आमकां कांयच वायट जावंक सोडिना. आमच्या जिवितांत आमचें हाड मोडोवंक तो दिना, आमकां कितेंच आपाय येवंक तो दिना. आमच्या भोंवतणी तो उज्याचो पागोर करून तो आमकां राखता आनी सांबाळटा. जाकारिया प्रवादीच्या बुकांत 2 अवस्वरांत 9 वळीर आमी वाचता. जाकारिया चॅप्टर 2 verse 9. हांवूच जातलो म्हज्या भुरग्यांच्या भोंवतणी एक उज्याचो पागोर. म्हाका जेन्ना आमकां एक जागो आसल्यार आमच्या भोंवतणी त्या जाग्याच्या भोंवतणी आमी एक पागोर बांदता. फातरांचो या सिमेंटीचो या कॉन्क्रीटचो एक पागोर बांदता. कित्याक दुस्मान या रानवट जानवरां सुणे वाकट भितर येवंक सकनात. त्या जाग्या भितर आमी सुरक्षीत आसता. तशें सर्वेस्पर देव म्हणटा हांवूच जातलो म्हज्या भुरग्याच्या भोंवतणी एक उज्याचो पागोर. एक पागोर आसल्या बरी आमच्या भोंवतणी दोळ्यांक दिसना तो एक पागोर आसतलो. कसलो पागोर? उज्याचो पागोर. उजो म्हळ्यार आमी जाणा पवित्र आत्मा उज्या रुपार आसता. उज्याचो पागोर म्हळ्यार तो उजो. कोणी वायट खोटो मनीस या खोटी सगत, दुश्ट सगत, पाताळ सगत, कोणाचो शिराप पितीसपणाची सगत आमच्या लागीं येता आसतना ती भस्मून गोबर जाता. हांवूच जातलो म्हज्या भुरग्यांच्या भोंवतणी एक उज्याचो पागोर आनी म्हजी भुरगीं म्हजी परसां जातली ताज्या मदगात म्हजी महिमा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. जो कोण देवाच्या हजरपणान जियेता, देवाचें उतर नियाळखन जियेता, देवाचें उतर आपल्या काळजांत जगोवन दवरून जियेता, तांच्या भोंवतणी एका तराचो उज्याचो पागोर आसता. कोण कसलेंच वायट ताज्या तंबा सरशी ताज्या जिविता सरशी येवंक तें सकना. आनी सर्वेस्पर देव म्हणटा 20 आनी 7 वसरांत 10 वळीर किर्तनाच्या बुकांत Psalms 27 verse 10. म्हजी आवय बापूय म्हाका सांडटीत जाल्यार देव म्हाका ताच्या वेंगेंत घेतलो. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. म्हाका थोडे फावटी आमची आवय बापूय आमकां सांडटात, थोडे फावटी आमची भाव भयणी आमकां सांडटात. थोडे जाणां काजार जाल्ल्या जिवितांत ताची घोव या ताची भायर, भुरगीं बाळां या सुनो या जावूय या नात्रां तांकां सांडटात. आनी तसले हांगासर आसात, ह्या रेतीन वांटो घेवन आसात, भागीदार जावन आसात. तसल्यांक सर्वेस्पर देव म्हणटा हांव तुमकां वेंगेंत घेवन हांव तुमकां राखतलो आनी सांबाळटलो. देखून मनशांचेर पातयेणी दवरची व्यर्थ. वय मनशांचेर पातयेणी दवरची व्यर्थ, बगार देवाच्या शरणा येतात ती सुभागी. पळयत पुस्तकाच्या मदगात आमी वाचता. किर्तन 118 8वी वळ. तुमकां पळयत पुस्तक वाचूंक आसल्या उक्त करता आसतना मोगाच्यान तुमकां मेळटा तें ल्हानशें एक अवस्वर पळयत पुस्तकांत. तो ल्हानसो अवस्वर जावन 117 किर्तन. Psalm 117 इज द शॉर्टेस्ट द चॅप्टर इन द होली बायबल. अधिक लांब जावन आसा Psalm 119. थंयसर 170 वळी पर्यंत आसात. Psalm 119 119 आनी मदगात आसा 118 आनी तातूंत आसा मदगात वळ म्हणयात आमी. द मिडल वर्स इन द होली बायबल, द होल ऑफ होली बायबल इज 8. Psalm 118 verse 8. ते म्हणटा मनशांचेर पातयेवंचे प्रास, देवाचेर शरणा येवचें कितलें बरें. हालेलुया. देव मनशांचेर पातयेल्यार मोगाच्यान आमी नेणाव. केदाळा मनीस आमकां सांडीत, या मनीस केदाळा मरत आमकां सोडून वसत, पूण मोगाच्यान देव आमच्या सांगाता सासणाच्या सासणाक आसता. एक वर्ते एक अजाप हांव तुमकां सांगूंक आशेता. 1-2 हप्त्या पयलें देवी कलोरेतन मंदिराक एक भयण हांगासर आयली घाटा वयर. तावन ताच्या कुटुंबाच्यांनी हाडलें. ती न्हिदोन आयिल्ली, तिका चलोंक जायनासलें. एम्बुलन्सार म्हणल्यार बरी कारार घालून तिका हांगासर हाडलें. हांगासर आयिल्ल्या वेळार रेतरी वेळार ती न्हिदोनूच आसली थंयसर. आनी ती न्हिदोन आसली. रेतरीच्या 11च्या दिसा पयल्या दिसा थंयसर आंतरी बरी भलायकी मेळ्ळी. सुटका सोडवणीचें मागणें जालें. बोगसूंक तांकां देवाची कृपा मेळ्ळी. तिणें न्हिदल्या लागींच चड उलोवंक जायना जाल्यार म्हाका दिसता तिणें बोगशिलें. उपरांत तिणें उलयता आसतना कळटा सकाळान तिणें बोगशिलें. सकाळा लागीं ती राजी जाली, बरी खूब सारथी जाली. देवाक अर्घ आनी होगळाप दिवंक तिणें प्रारंभ केलें. 11सो दीस विशेश एका पवित्र आत्म्याचो अभिशेकाचो दीस तिका जालो तशें ती म्हणटा. आनी पवित्र आत्म्या बरोवन देवाक अर्घ आनी होगळाप दिता आसतना ती उठोन बसली. उपरांत ती सोलोंक लागली.
तिकास अजापकलें इतले दीस इतल्या वर्सांत हांवें पांयांक बोळनातलें खंय हांवें पांयांक बोळायलें आपल्या आंगांत बोळायलें ती चिंतूंक लागली आनी उपरांत देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवंक लागली हांगासर साक्ष दिवंक लागली आनी फाटीं गेल्या उपरांत वय ती चिंतली खंय फाटीं गेल्या उपरांत खंय परतून ती पिडा येता म्हण फाटीं गेल्या उपरांत थंयसर सगळीं तिचें कामां करून तिका साध्य जाता आसतना त्या पर्यंत तिका पिडा आसली एक सोपान कशें तिका दिसलें गे देखून ती परतून फोन कर सांगता फादर म्हज्या जिवितांत अजाप जाला हेरांक कितें सांगा हेरांचो भावार्थ वाडोवन दी गूण जावं दी बळवंत जावं दी देवाचेर पातयेन विस्वास दवरून दी आनी ते म्हणटा हांवें सबार वर्सां पयलेंच दैवी कलोरित्र मंदिरा येजें आसलें हांवें सबार वर्सां पयलेंच रेतर करीचें आसलें हांवें सबार वर्सां पयलेंच देवाचें उतर आयकचें आसलें म्हज्या जिवितांत सबार जाणांनी म्हाका मोस केलो सबार जाणांनी म्हाका दोगो दिलो सबार जाणांनी म्हाका फसयलें फटयलें म्हजो फायदो जोडलो म्हजेर लैंगीक तरान जुलूम केलो तांतूं हांव निराश जाल्लीं देदेस्पर जाल्लीं आनी हांव पिडेस्त जाल्लीं आनी खटल्याचेर हांव न्हिदोन आसलीं म्हज्या हाता पांयांचें बोळ सगळें विरोन गेल्लें पूण समयान म्हाका आतां नव्यान रचन केलें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया म्हाका न्हू आनी एक भयण बॉम्बेत हांव ती साक्ष दिता ती काजर जाल्ली तिका भुरगीं नातलीं आनी घोव बेगीनच मरण पावलो आनी तिका एक सरपण बगतलें जायती निराश जाल्ली देदेस्पर जाल्ली तिका बगतलें खंय राती कोणी येवन तिच्या गोमट्या धरता म्हणून आनी तिका बगतलें कोणी येवन तिच्या आंगार पडोन मारता तिका म्हणून भिरांत दिसतली खंय दिसतली तिका थोडे पडेन कितें कितें वास येतालो रुमान आनी तिका थोडे पटेन हात पांय बांदून गेल्ल्या बरें जातलें खंय थोडे पटेन रुमांत कसलो कसलो आवाज येतलो खंय तितल्यार तिका दैवी कलोरित्र मंदिराचें आराधन आनी मिसाचें बलिदान ऑनलायन पळोवंक तिका मेळ्ळें तशेंच दिव्य वाणी लायव्ह मागण्याचे कार्यक्रम तिणें ऑनलायन पळोवंक सुरू केलें आनी ताच्या उपरांत घरांत दवरून तिणें दिंबयेर पडोवन हात वयर करून देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवन देवाचो आधार मागूंक सुरू केलो तितल्यार ती म्हणटा तिका तिच्या जिवितांत नवें बोळ आयिल्लें नवें सकत आयली तिका दीस आनी रात देवाचें हाजीरपण अनुभव जालें आनी ताच्या उपरांत तिका बरें काम आसलें बरी शिकलेली मनीस ती परतून पयलेंचें काम बरें करूंक लागली तिच्या कंपनीचे ऑफिसाचे सयत अजा पावले खंय ती बरी काम करतली पयलें मोदें तिचें काम इतलें बरें नासलें की तिका थंयसर सस्पेंड करचें रावलें डिसमीस करचें रावलें पूण आतां तिचे बॉस तिचे मॅनेजर तिच्या सांगाता आसचे आतां सकला काम करचें आनी उरलेले टीम मॅनेजर सगळे म्हणटात खंय कितले आपुरबायेन तूं काम करता कितली जाणवाय आसा तुका कितलीं देणी आसात थोडे दीस थोडे म्हयने थोडे वर्सां खंय गेलीं ती मदेगात आनी तितल्यार ती आमकां फोन कर म्हणटा ओय देवसरान सैतानान म्हज्या जिवितांत येवन म्हजें जिवीत पिड्ड्यार करून सोडलें देवसरान खोटेपणाच्या सक्तेन म्हाका धरणीक शेवटिल्लो हांव मोर्चार आसली हांव मरणाच्या तणीर आसली देवान म्हाका नव्यान रुपीत केलें दिव्य वाणी लायव्ह कार्यक्रमान म्हाका नव्यान रुपीत केलें म्हजें जिवीत नवें केलें आनी आतां दीस आनी रात हांव देवाचें उतर नियाळ करतां आनी देवाचें उतर नियाळ केल्ल्यान म्हज्या ऑफिसाचें काम बऱ्या तरान करूंक म्हज्या कॉर्पोरेशनाचें ह्या कॉर्पोरेट वर्ल्ड म्हणटा ती कंपनीचें काम बऱ्या तरान करूंक म्हाका कितलें सलीस जाता आनी हांवें केल्लें काम सगळ्या मनवता मातनी कंपनीक चड लाभ जावंक चड मुनाफो जावंक कारण जालां हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आतां मोगा जेन्ना ती म्हणटा हांव केदींच एक सरपण बगाना कित्याक समी म्हज्या सांगाता दीस आनी रात आसा म्हज्या मोगाच्या भावा म्हज्या मोगाच्या भयणी तूं जाणा जा आमचो देव विस्वासी तो केदींच अविस्वासी जायना हांवें आनी तुवें अविस्वासी जाल्यार देव सदांच विस्वासी आनी ताका एक फावटी तुवें उलो मारल्यार पुरो तिमोथी बरल्या दुसऱ्या पत्रांत आमी वाचता दुसऱ्या वस्त्रांत 13व्या बडीर 2 तिमोथी चॅप्टर 2 वर्स 13 आमी बेविस्वासी जाल्यार पळया थोडे फावटी मोगाचे ह्या संवसारांत वंदवण्यो वडण्यो ताळण्यो सगळ्यांक आसता म्हाका आसता तुका आसता आमी अस्कत आमी बेविस्वासी जाल्यार देव सदांच विस्वासी रावतलो कित्याक ताच्यान आपणाकच इन्कार करूंक जायना हालेलुया होजाना देवाक मोगाचें अविस्वासी वा बेविस्वासी जावंक जायना गॉड कॅनॉट बी अनफेथफूल गॉड इज ऑलवेज फेथफूल ही फॉरगिव्स अस ही क्लेन्सेस अस ही प्युरिफायज अस ही सेट्स अस फ्री ही रिएस्टॅब्लिशेस अस यू जस्ट कॉल हिम दॅट्स ऑल जशें जेरमाया प्रवादीच्या बुकांत आमी वाचता 33व्या वसरांत 3ऱ्या वडीर जेरमाया चॅप्टर 33 वर्स 3 तूं म्हाका उलो मारतलोय आनी हांव हाजर जातलो हालेलुया तुका कळीत नासलेले गुंडाचे घूट हांव तुका उगडापें करतलो हालेलुया म्हाका जेन्ना ह्या हप्त्यांत हांगासर एक डेलिव्हरन्साची विशेष रेतर आसली ब्रदर क्रिस्टोफर बेंगलोरतावन आयिल्लो आनी तशेंच फादर फ्रांसीस डिसोजा बेंगलोरतावन आयिल्लो तांच्या रेतरीक जायतो लोक आसलो आनी त्या रेतरे वेळार म्हाका जेन्ना देवा कितलेशे जाणां बरेंपण लाभलें म्हणना तांचे पैकी 12 जाणांक कावन्सिलींग करूंक हांवें बसलो तांच्या सांगात आसलो तांच्या सांगात हांवें मागणें केलें हांवें मिसाचें बलिदान भेटयलें थोड्यांची साक्षी आयकत आसतना अजाप जाता
एकलो भाव म्हणटा, फादर हांव देवातान कितलो पयस आसलो हांगासर हांव जाणा जालो, कितलो हांव देंवसराच्या मुठी भितर आसलो, सांकळींनी जाळांनी म्हाका रेवट घाल्लो, देंवसरान सैतानान म्हाका एका अंधकाराच्या भुयारांत पिचार करत दवरलो. म्हज्या जिवितांत कितलीं पातकां आसलीं, कितलीं नालिसायेचीं पातकां, हांवें वेळार एक काजर सयत जावना. ताचे बदलाक हांव मोगार पडले चेडवाक हांवें सोडलें, आनी कोण म्हज्या मोगार पडलें चेडूं ताणें म्हाका उपरांत ताणें म्हाका घात केलो. आनी कंपनीन बऱ्या कंपनींत हांव काम करनासलो, पूण हांवें त्या बेबद्यापणा वरवीं पियोण्या वरवीं सारकें काम करनासतना तें काम होगडायलें. हांव नासाच्या वाटेन आसलो, पूण देवान म्हाका उंच बारलो. हांगासर आयिल्लोच म्हाका सुटका सोडून लाभली. नव्यान हांवें पवित्र आत्म्याचो अभिशेक अनुभव केलो. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाच्या भावा, म्हज्या मोगाच्या भयणी, नव्यान पवित्र आत्म्याचो अभिशेक अनुभव कर. आनी एक भाव ह्या रितीरेक आयलो विशेश तरान, कित्याक 2 वर्सां पयलें ताज्या जिवितांत ताणें सगळें होगडायलें जावन आसा. वय ताज्या मोगाच्या गर्लफ्रेंडाक 7-8 वर्सां तावन मोगार आसली ती, त्या चेडवान ताका म्हळें की आमचें कुटुंब रायाळ कुटुंब, आमच्या कुटुंबांत सगळे ग्रेस्त आसात, तुजें कसलें कुटुंब, आनी तुजें कुटुंब एक वय हल्क कुटुंब, तूं एक गुलामा सारको, तुजें सगळें जिवीत तुका चड बरें काम येना, तुमच्या कुटुंबांत जायते पयशे येनात. हो भुरगो MBA शिकलो जाल्यार त्या चेडवा सांगता मेळोन ते चेडूं सोरोप येता देखून होय सोरोप येवंक शिकलो. आनी घरा वचोन त्या चेडवाच्या आवय बापाय सांगता, सगळ्यांक सांगता तो सोरोप येयला. पूण आज 7-8 वर्सां उपरांत ताका सगळ्या कुटुंबान आकाने घार केलो. देखून 2 वर्सां पयलीं जीव घात करून ताणें प्रयत्न केलो. उपरांत दैवीक रित्री मंदिराक आयलो. थंय येता आसतना मोगाचें न्हू ताजी मोतूच वाडली. देवान ताका म्हळें, कोणें तुका सांडल्या रे, हांव तुका सांडचो ना. तुज्या जिवितांत व्हरते येवजणे आसात, भांगाराच्यो येवजण्यो. मोगाचें न्हू तें आयकतच तो रडलो खंय. ओ देवा, हांवें चिंतलें म्हजें जिवीत सत्यान आसतालें. त्या चेडवान सोडलेंच, त्या कुटुंबान म्हाका तांचेच मोगाचो म्हण काण घेवन अकरेक हांवें तांकां म्हज्या आसलें, हांव दुर्बळ जाल्यार म्हज्या आसले पयशे तांच्या खातीर हांवें खर्चिले, तांकां जायते गोमो केली. आज म्हाका एक भिकारी म्हणल्या बरी म्हाका घरांत ते लुटून भायर घाले. देखून हांव जीव घात करता म्हण चिंतलें. हांव आतां जाणा जालो हांव देवाचो भुरगो. देव म्हजो बापूय, देव म्हजी आवय, देवाच्या घराण्याचो हांवें देवान म्हज्या खातीर येवजिल्ली ती येवजण म्हज्या पंथा पावयची. देवान म्हज्या खातीर योजन केल्लो, तयार केल्लो तो फुडार हांवें आपणायचो. देखून हांवें देवाचें उतर वाचून देवाच्या हाजरपणान जियेचय म्हणून दृढ निर्धार केलो म्हणटा तो. हांगासर रितीर करून गेल्लो 2 वर्सां पयलें ताणें दृढ निर्धार करून देवाचें उतर वाचून सुरू केलें. दीस आनी रात देवाचें उतर वाचचें आनी ताजें शिकप बऱ्या तरान करचें, ताजें काम बऱ्या तरान करचें. मोगाच्यान तशें करचें जाल्यार 6 म्हयने जाले जाल्यार ताका बरेंतलें बरें काम मेळ्ळें. कामाच्या जाग्यार बेगीन प्रमोशन मेळ्ळें. ताज्या उपरांत परगांव वचूंक ताका साध्य जालें. आनी थंयसर बरें काम करता आसतना ताका एका बऱ्या चलयेची वळख जाली, बऱ्या मागण्याचें तें. आनी तांचे सैरीक जावन 1 वर्सा उपरांत ताचें काजर जालें. आनी काजर जाल्या उपरांत मोगाचें न्हू हे वर्सा भितरच तांकां भुरगें जालें. आतां त्या भुरग्या काणयो तो गांवाक आयला आनी त्या भुरग्या काणयेन मोगाचें हांगासर रितीर करूंक आयला. देवा घरगा आनी होगळाप दिवंक. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, होजान्ना. कोरिंथकारां बरयलें 10वें पत्र 10 वचोर 13 वळ म्हणटा. 1 Corinthians chapter 10 verse 13. मनशांच्यान जैत व्हरूंक जायना तसली ताळणी आमकां येदोळ येवंक ना. देव विस्वासी, तो आमकां तांकी वरती ताळणी येवंक केदींच सोडिना. ताळणी आयिल्ल्या वेळार तिचेर जैत व्हरूंक उपाय आनी थीर रावंक तो घटाय दिता. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या भावा, म्हज्या भयणी, तुज्या जिवितांत जर तर वय कसली वंदोणी आसूंक पुरो, ओडणी आसूंक पुरो, ताळणी आसूंक पुरो, कसली वायट संवय आसूंक पुरो, पूण तुज्यान जैत व्हरूंक जायना तसली ताळणी देव दिना. एक ताळणी आसा, ती जैत व्हरूंक कुरपाय देवान येदोळच तुका दिल्यार ती तुज्या भितर आसा. ती तुवें गळशिजे जाल्यार, ती तुवें जाणा जायची जाल्यार, ती तुवें आपणायची जाल्यार तुवें देवाक अर्घ आनी होगळाप दिवंक सुरू करीचय. देवाक उलो मारूंक सुरू करचें, मागण्यांत वेळ करचें, पवित्र पुस्तक वाचचें, देवाक उलो मारीचय. तेन्ना तो देव विस्वासी, देव केदींच बेविस्वासी जायना. तो विस्वासी देव तुका ताळणेचेर जैत व्हरूंक उपाय दिता. ही गिव्स यू ग्रेट आयडियाज. ऑल्सो ही गिव्स यू द power over all your temptation. तेसलोनिकांकारां बरयलें 1 पत्र 5:20 आनी 4 वळ म्हणटा. 1 Thessalonians chapter 5 verse 24. जाणें आमकां आपोणें दिला तो देव सदांच विस्वासी. हालेलुया. आमकां आपोणें दिलां, आमकां आपयलां, आमकां क्रिस्तांव केलां, आमकां ताज्या आपोण्या सरी सासणाच्या जिविताक ताणें आमकां वेंचलां. तो देव विस्वासी अशें आसता, तो हें करतलोच. हालेलुया. आमच्या जिवितांत खंडीत जावन तें तो करतलोच. एक बहीण म्हणटा ताका एग्जाम बरोवचें म्हळ्यार हात पांय कामचे, पूण ताका CA करचें म्हण बारी आशा. ताणें
वय एंट्रन्स एग्जाम दिल्यो, थोड्यो एग्जामान दिल्यो, सबार फावटी तिचे बडले पास जालें. पूण फायनल एग्जाम म्हणटा आसतना हर एक फावटी ताजे हात पांय कावचे भियोवचे. देखून ते हांगासर रेतेर करूंक आयले. आनी हांगासर रेतेर करता आसतना दैवी कलो रेते मंदिरांत रेतेर करता आसतना देवाचें उतर ताका मेळ्ळें. इजाया प्रवादीचो बूक 41 आयजाया चॅप्टर 41:10. भिये नाका, हांव तुजे समें आसा. घाबर नाका, हांव तुजो देव. हांव तुका मजत करतां, हांव तुका घटाय दितां. हांव म्हज्या जैतेवंत उजव्या हातांत हांव तुका उखल धरतां. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. कितलीं अपुरबायचीं उतरां. इजाया प्रवादीचो बूक 41 आयजाया चॅप्टर 41:10. भिये नाका, हांव तुजे समें आसा. घाबर नाका, हांव तुजो सर्वेस्पोर देव. हांव तुका मजत दितां, हांव तुका घटाय दितां. म्हज्या जैतेवंत हातांत हांव तुका उखल धरतां. हांगा तावन गेल्या उपरांत देवाचें उतर सदांय सकाळीं आनी सांजे तें सांगतालें गे उठिल्ल्याच राती न्हिदो गेल्लें सदांय. आनी उपरांत ते CA एग्जाम बांदून वता आसतना ताका कसलीच भिरांत दिसना. ताच्या बदलाक जेजू ताच्या सांगात आसा म्हणल्यार बरें बगलें गे. जेजू ताचो हात धन बरयता तशें बगलें गे. मोरी माय सांत भक्तांनी सगळें पळोवन ताका एक हांसो दिवन ताका म्हणटात भिये नाका, भिये नाका म्हणल्यार बरी रेतीरेन त्या परिक्षा बरोवचे वेळार ताका सांगता तशें ताका बगलें गे. आनी रिजल्ट येता आसतना भोव आपुरबेन अती वर्त्या कितें म्हणटा ती बऱ्या डिस्टिंक्शनान तें पास जालें. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या भावा, म्हज्या भयणी, देव तुका तशें उंच उबारूंक आशेता. तूं तयार आसाय की तुजें जिवीत देवाक समर्पण दिवंक. बूक ऑफ लॅमेंटेशन्स चॅप्टर 3:22-23 म्हणटा. वेळापाच्या बुकांत 3ऱ्या वसरांत 22 आनी 23 वळ अशें म्हणटा. सर्वेस्पराचो विस्वास ही मोग केदींच सोंपना. हालेलुया. द फेथफूल लव ऑफ आवर गॉड विल नेवर एंड. एंड देन ताचे काकुती केदींच अंत ना. हर सकाळीं ती नवी. खरेंच वर्तें तुजें विस्वासीपण. हालेलुया, वर्तें तुजें विस्वासीपण. देवाचें विस्वासीपण केदें वर्तें मोगाच्यान. आमी वाचता थंयसर किर्तनाच्या बुकान 6 वसरांत 5 वळीर. बूक ऑफ साम्स चॅप्टर 46:5. देव शहारांत आसा, तें हालचें ना. दीस उदेताना देव ताच्या आदाराक येता. सर्वेस्पोर शहारांत आसा. मोगाच्यान देव न्हू मोगाच्यान आयकात हें देवाचें उतर. देव शहारांत. शहर म्हळ्यार जेरुसलेमाचें शहर. जेरुसलेम म्हणजे आमचें काळीज. जेरुसलेमांत देवाचें देवळ आसा. म्हज्या तुज्या काळजा भितर, आमच्या अस्तित्वांत, आमच्या अंतस्करणांत, आमच्या आत्म्यांत देवाचें हाजीरपण आसा. तें देवळ. थंयसर देव आसा तर तें हालचें ना. दीस उदेताना देव ताच्या आदाराक येता. म्हणजे काळोखा वेळार, अंधकारा वेळार मोगाच्यान आमकां अशें भोगता की देव ना म्हणून. ना देव आसा, पूण देवाची मांडावळ येवजण. जशें इस्रायल परचेन त्या तांबड्या दर्यांतल्यान उतराचें आसलें. देखून तांबडो दर्यो तांकां दिसलो फाटल्यान फारावाचें सायन तांकां दिसलें. ती भियेलीं, कवजेलीं. पूण ती नेणां आसलीं दर्यो उतरोवचें एक अजाप करचें देवाची येवजण जावन आसली. आनी उपरांत आमी पळयता भावार्थान आनी विस्वासान मोइसेन ताची बेतकाडी उबारता आसतना तांबडो दर्यो 2 वांटे जावन विंगड जालो. सुक्या धरणीचेर इस्रायल परसा उतरोवन गेली आनी तेवशिल्यान सुरक्षीत पावली. आनी उपरांत ते फारावाचें सैन त्या दर्या मदें उतरोवंक प्रयत्न करता आसतना उदक परतून फाटीं आयलें आनी फारावाचे सगळे फौज ताच्या सर गोड्यां आनी रथां सवें बुडोवन मेली. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, होजाना. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी, तुज्या जिवितांत काळोखाच्या वेळार, अंधकाराच्या वेळार देंवसाराची पदवी, काळोखाची पदवी क्रियाशील जावन आसता. पूण तुजेर हात सयत लावंक शकना. केवळ तुका भोगता कितें तरी अनाहत घडटलें म्हूण. पूण तुका कितेंच अनाहत घडचें ना. जर तर समयाचेर भावार्थ पातयेन विस्वास दवरताय, तूं सत मानल्यार देवाची महिमा तूं पळयतलोय. कित्याक समी जेसूस तुज्या खातीर बापाच्या उजव्याक बसून तुज्या खातीर थंयसर विनंती करनासा. तुज्या खातीर विनंती करनासा. समी जेसूस बापाच्या उजव्या बसून आसा आनी तुज्या खातीर विनंती करनासा. तर ह्या संवसाराची कसलीच वायट सकत तुका कितेंच करूंक शकची ना. म्हाका भावाच्या 2ऱ्या बुकान 6व्या वसरान 18व्या वळीर तावन 30 वळ पर्यंत आमी वाचता. आज सकाळींच हांवें वाचलें, देखून हांव तुमच्या मुखार हें देवाचें उतर दवरतां. 2 Maccabees चॅप्टर 6:18-31. थंयसर आमी वाचता एका एलियाजारा म्हणल्यार मनशा विशान. एलियाजारा म्हणल्यार मनशा विशान. थंयसर हें घडलेलें सुमी जेजू जल्माच्या की लगभग 200-300 वर्सां पयलें, 2-3 शेतां म्हयन्यां पयलें. त्या वेळार अनभवार्थी लोक, भावार्थ नातला तसो लोक इस्रायलाचेर जुलम चलयतात, अधिकार चलयतात. आनी थंयच्या इस्रायलितांक, देवाच्या भुरग्यांक आडवारलेलें मांस खावंक ते
ते वत्तड घालतात, बलात्कार करतात. असल्या वेळार एलियाजर म्हणलो एकलो तरणाटो तांच्या हातान सांपडटा. सकडा मुखार सार्वजनीक रितीन ताका आड वारलेलें, बॉम्ब्यांक दिल्लें, मुर्त्यांक भेटयल्लें मांस खावंक वत्तड घालता आसतना हो खावंक आयकलो ना. तो बरो मनीस देखून थोडे ताचे दुस्मान सयत ताका इश्ट देखून तांणी ताका म्हळें, रायाक कळना, तुका जाय जाल्लें मांस हाड केल्ल्या बरी कर, आमी तुका त्या मुर्त्येक दिल्लें मांस तुज्या तोंडाक दिवंक आमी पळयता, आनी पूण तें कांय नाका, तुजेंच हाडलें मांस खा, अशें तूं मोर्च्या तोंड वाचतलोय म्हणून ताका सांगलें. तरी ओ एलियाजर मोगाचें न्हू ओपवालो ना. तो म्हणलो, हांव आतां प्रायेक पावलां, म्हज्या की जायतीं तरणाटीं आसात, जर तर तीं म्हाका पळयती जाल्यार, हांवें नटन केलें जाल्यार, मुर्तीक समर्पिल्लें, बॉम्ब्या समर्पिल्लें मांस केल्ल्या बरी नटन केलें तर, आनी तें कांय नासतना बरें मांस केलें जाल्यारय तरणाटे चिंतले हांवें भावार्थ सांडला म्हणून. तांकां हांवें भावार्थ सांडूंकूय एक कारण मेळटलें, देखून हांव मारतीर मरोंक तरी तयार आसां, पूण हांव जें कितें देवाची निंदा आसा ती हांव करचो ना, देव निंदा करचो ना, देवाच्या उपादेसा विरोध कितेंच हांव करचो ना. मोगाचें न्हू उपरांत ताका मारतीर मारलो जाल्यारय भावार्थांत तो थीर रावलो. ह्या एलियाजारांत कितें आमी शिकता? आमच्या भावार्थांत थीर रावूं. कित्याक स्वामी जेजू आमच्या सांगात आसा. मोगाचें न्हू तो आमकां सांडिना, तो आमकां सोंड घालिना, सदांच आमच्या सांगात आसा. आमी चिंता तो आमच्या तावन पयस आसा म्हणून. लोकाच्या वांजेलांत आमी वाचल्यार थंयसर 19व्या वर्सांत पयल्या वडीर तावन आमी वाचता. गॉस्पल ऑफ सेंट लूक चॅप्टर 19 वर्स 1 ऑनवर्ड्स वी रीड अबाउट अ मॅन कॉल्ड झाकेऊस. तो जेरिकोन तो रावतलो. ताच्या जिवितांत पयशां फाटल्यान तो गेलो, देवाक विसरलो. अकरेक ताणें चिंतलें देवानी ताका विसरोन सोडला म्हणून. पूण तो त्या गांवांत आयिल्ल्या महान व्यक्तीक, त्या गांवांत आयिल्ल्या एका सोडवणदाराक, महान प्रसंगदाराक, नाझरेथच्या जेजूक मेळोंक आशेतालो. त्या जेजूच्या प्रसंगाद्वारे आनी ताचे द्वारे तरी देवाची भेट जाता म्हण तो चिंता, आनी धांवन वचून एका रुमडीच्या रुखास सोडून थंयसर रुखाचेर आसल्या त्या खोल्याच्या आडोसाक लिपोवन बसून सोम्या जेजूक तो पळोवंक आशिल्लो. पूण म्हाका सोमी जेजू थंय येता आसतना व्हडल्यान जेजू बोब मार म्हणटा, झाकेवा सकलात यो. जेजून म्हाका न्हू थंयसर येता आसतनाच त्या रुमडीच्या रुखा पळयलें, खोल्याच्या आडोसा लिपोवन बसला जाल्यार, जेजूच्या भोंवतणी कितले हजारो लोक आसा जाल्यार जेजूक झाकेवो दिसलो. कित्याक तो दिसलो? म्हाका संवसाराच्या स्थापने आदींच झाकेवाक जिणी बदलावपाची कृपा दिवन ताका आपणाच्यो करची सोम्या जेजूची मांडवळ जावन आसली. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. देखून झाकेवा सकला देवलो सरारा आनी जेजू ताच्या घरा गेलो. ताच्या घरा साल्वासांव आयलें. ताणें ताच्या अर्द वांटो ताणें वय दबळ्यान दान दिलो. कोणाय की ताणें वायट केलां तर, अन्याय केला तर 4 वांट्यांनी ताका फाटीं दिलें. तांकां ताच्या बायल्या भुरग्यां सांगता नवी जिणी भक्तिवंत मागण्याची बरी जिणी सुगुणी कुटुंबां जिणी ताणें जियोंक सुरू केली. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी, देवा की तुज्या जिवितांत एक वर्ती येवजण आसा, वर्ती मांडवळ आसा. देखून आज तुका तो नांवान आपोवन आसा. एलियाजाराक आपयलो देव, झाकेवाक आपयलो देव, तुकाय आपयत आसा. एलिशा म्हण देव तुका आपोवन आसा. वय देव तुका आपोवन आसा. एलिया म्हणून आपोवन आसा. थंयसर एकलो भाव आसा एलिया यू आर कॉल्ड बाय द लॉर्ड. थंयसर आसा अविनाश म्हण देव एकल्याक आपोवन आसा. अविनाश म्हणून आपोवन आसा. विलफ्रेड म्हण आपोवन आसा. आनी एक भयण थंयसर म्हणटा म्हजें नांव कित्याक आपेना देव? वय लिल्ली एलिझा मार्गरेट म्हण देव तुका आपोवन आसा. कार्मीण म्हण देव तुका आपोवन आसा. वय थंयसर आसा भयण एक कार्मीण, तिचो घोव सरल्या उपरांत ती दुखेस्त आसा. पुताक कामाच्या जाग्यार आर्थीक समस्या आसा म्हण ती कंतिश्ट आसा. पुता खातीर सुने खातीर मागोन आसा. पूण तिची धूव तिच्या तावन पयसरल्या. अक्रिस्तांवा लागीं काजर जाल्या आनी अक्रिस्तांव सांगता कातर जावन आतां घोवाकी सोडलां. दोगा भुरग्यां सांगता जिवन आसा, तेच्या खातीर ती मागोन आसा. आनी एक धूव आसा, काजर जालां पूण तिच्या लागीं उलयना चड. वय ती कंतिश्ट आसा. तूं भिये नाका कार्मीण, देवाचें आशिर्वाद तुज्या जिवितांत आसा. फ्लॉसी, देव तुजेर आशिर्वाद घालून आसा. घोवान तुका सांडला जावंक पुरो, पूण तो घोव एक दीस जिणी बदलितलो आनी बरो जातलो. तुज्या मागण्याच्या धर्मान, तुज्या भक्तिपणाच्या धर्मान तुजो घोव रुपांतर जातलो. वय
आशिर्वाद घालून आसा. मेरी मेरी म्हणून आपल्याक आपूण आसा. तुजें नांव मेरी या मरिया जावन आसा. देवाचें आशिर्वाद जावन आसा. म्हज्या भावा भयणी दोळे धांपून आमी मागणें करया. आमकां देव हर एकल्यांक देव नांवान आपयता, नांवान आपयता. हांवें तुका नांवान आपयलां, तूं म्हजोच, तुका हांवें नांवान आपयलां, तुजें नांव म्हज्या ताळव्या हाताचेर कांतयलां. सर्गींच्या बापा तुवें हर एकल्यांचें नांव तुज्या ताळव्या हाताचेर कांतयलां. हर एका तुज्या भुरग्याक तुज्या ताळव्या हाताचेर तुवें सुरक्षीत दवरलां. सर्गोक्त आशिर्वाद घाल बापा. दिव्य वाणी लायव्ह ह्या मागण्याच्या कार्यक्रमांत वांटेल जावच्या सर विक्षकांचेर म्हज्या भावा भयणीचेर आशिर्वाद घाल बापा. कामनांतल्यान बरें काम फोव कर बापा. पिडेस्त आसल्यांक पिडेस्त तांची गूण कर बापा. सोसून जायना ती दूख सोसून आसा तांची दूख उणें कर बापा. राती न्हीद पडांतल्या बरी न्हीद पडा शंकर. मानसीक पिडेस्त जावन मतीन कितें कितें चिंतना येता थोड्यांक, आनी थोडीं जाणां मानसीक पिडेस्त जावन जायतो वेळ धुवन उंच आसा हात धुवन तांचे हात विद्रूप जाल्यात, पांय सयत विद्रूप जाल्यात, तांची सगळी कूड विद्रूप जाल्या. आनी थोडीं जाणां वायट सवयेक वळख जाल्यात बापा. आपणा इतल्या वायट करणी करची, ह्या नाका जाल्लें पळोवचें, ह्या मादक द्रव्यां, ह्या सोरो आमाल पियोणें पियोवचें, बिडी सिगरेट ओडची, आनी जायते तरांचे वायट संबंद वायट संगती तांच्या जिवितांत आसात. बापा तांकां सुटका लाभय बापा. बापा तुज्या मोगान तांकां चलय बापा. सर्वांचेर आशिर्वाद घाल बापा म्हण तुजे लागीं हांव परतून मागतां. कामनांतल्यान बरें काम फोव कर, कामाच्या जाग्यार प्रमोशन फोव कर बापा. विजांतल्यान विजा मेळोवन दी, पासपोर्टांतल्यान पासपोर्ट जावन दी, IELTS OET एग्जाम पास जायनातल्या वेळार पास ती जावन दी. खंयच्या जाग्याक गांवांक ती वचोंक आशेता त्या गांवाक वचोन तांकां फोव कर बापा. घोवा बायलां मदें वर्तो माया मोगीन एकवट फोव कर बापा. कोण मोगार पडल्यान काज जाता म्हणून तांणी एकामेका विस्वासी रावा शंकर बापा. अविस्वासी जाल्ल्यांची मोत उजवाडाय, तांच्या अविस्वासीपणांतून बेविस्वासीपणांतून विस्वासाच्या जिविता तांकां फाटीं आपण हाड बापा. हे मागणें हांव करता समिया जेजूच्या भोपवित्र नांवान. आमेन, आमेन, आमेन. 2000 वर्सां फुडें मनीस जावन आयलोलो, पातकी मनशां पासत आपलो जीव बेठोवन दिल्लोलो. 2000 वर्सां फुडें मनीस जावन आयलोलो, पातकी मनशां पासत आपलो जीव बेठोवन दिल्लोलो. तस्सु सोमी, तस्सु जेजू, तस्सु सोमी, तस्सु जेजू. हरसुया, हरसुया जेजूराया, हरसुया, हरसुया जेजूराया, हरसुया, हरसुया जेजूराया, हरसुया, हरसुया जेजूराया. सर्वेस्पोर तुमचें सोबें आसो, तुमचें सोबें आसो. आनी स्वर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू. आमेन. भोवमोगाचे न्हू परतून दिव्यवाणी लायव्ह मागण्याच्या कार्यक्रमाद्वारे आमी एकामेकां मेळटा पर्यंत देव तुमकां सुरक्षीत सांबाळून दी. तुमच्या हर एका गरजांनी देव तुमकां पावोवन दी. पवित्र पुस्तक केदाळे वासा, कोणतासो तेर्स केदाळे तुमच्या जिवितांत आसून दी. आपुरबायची सुगुणी कुटुंबां जिणी तुमी जिये. तुमच्या जिवितांत देव तुमकां हर एका तरान यशस्वी फाव करून दी. तुमकां वेळ मेळ्ळ्यार खंडीत जावन दैवीक रेतनी मंदिराक येया आनी मोगाचे न्हू हांगासरी येवन रेतेर करणी बरेंपण जोड घेया. तुमकां समेस्तां देव बरें करूं. प्रेज द लॉर्ड.